नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या टॉक्सान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा जी हॉलीबॉल गेम ड्रॉप केल्या म्हणून सगळी कडेन आमकां आयकुपाक येता त्या जी भुरगीं आसा तांचे वांगडा आयज आमी भासाभास करतली. त्या भुरग्यां कडल्यान जाणून घेतली की तांची जी प्रॅक्टीस आसा ती कितली दीस जाले चालू आसा आनी तांचेर कितें परिणाम जाला. कारण म्हटल्यार हॉलीबॉल गेम ही नॅशनल गेम्सा खातीर जावपाची आशिल्ली आनी आतां खंय तरी अशें आयकुपाक येता की हॉलीबॉल गेम ही ड्रॉप केलेली आसा. जाल्यार आयज आमी तांच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन तशेंच कोचा कडेन आमी उलयतले आनी तांचे कडल्यान जाणून घेतले की ड्रॉप केल्या कारणान तांचेर कितें परिणाम जाता आनी ड्रॉप ही गेम कित्या खातीर केली. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार. आनी सर, सगळी कडेन अशें आयकुपाक येता की जी हॉलीबॉल गेम नॅशनल गेम्सा खातीर जावपाची आशिल्ली ती खंय तरी आतां ड्रॉप केला. हें कितपत खरें आसा काय आजून तुमकां सर्कुलर येवंक ना काय सर्कुलर तुमकां ऑलरेडी आयला? ना, आमगे आतां ऑफिस कसो आतां की दे हॅव नॉट रिसिव्ड एनीथींग फ्रॉम द फेडरेशन. सो दे आर गोईंग टू तांकां एक मिटींग आहा हूंय. पूण ते क्लियर पिक्चर आमकां कोण दिना. वेन ही भुरगीं ते ऑफिसान येतात तेन्ना ते म्हणटा आमकां सर्कुलर आयलें ना. पूण तुमगे रिपोर्टर हेजेर प्रमाण कोटा समथींग इज कम एंड इट इज केप्ट ऑन होल्ड. नाव टू टेल सांगपा म्हळ्यार आमगे ही भुरगीं फॉर द लास्ट 2 months ती प्रॅक्टीस कोताय. वेरी हार्ड प्रॅक्टीस मॉर्निंग एंड इवनिंग. आनी दूख लागता एक 3 जाणांन 4 जाणांन हे काम सोडलो आहा बिकॉज दे कॅन रिप्रेझेंट national games. Now, another thing is during rains we have been practicing. Ground तुगेलो बरो स्लिपरी आसलेलो आनी आमकांय सांगलेलें आमकां इंडोरां प्रॅक्टीस करूं मेळटा म्हणून. पूण आमगे स्लॉट दिलो आहा फ्रॉम 1st November to 5th November. एंड दिसना की आमकां हितूं खेळपाक गेले बिकॉज आनी 2 गेम जाले. आतां बॅडमिंटन चलता, बॅडमिंटना फाटल्यान तुगेलें फेन्सिंग चलतली. एंड फॉरगेट प्रॅक्टीस हितूं इंडोरां करपा सोड पूण नॅशनल पूण जावपा जाय. आफ्टर दे पूट सो मच ऑफ एफर्ट इन प्लेइंग व्हॉलीबॉल. सर, तुमी आतां 2 म्हयने जाले ही प्रॅक्टीस करता. भुरग्यांचें कितें मत आसा? म्हणजे भुरगीं आतां इतली दीस जाले प्रॅक्टीस करता, भुरगीं तुमचे कडेन येवन कितें म्हणून तुमकां सांगता? भुरगीं तेंच आमकां सांगतले. आमी हेल्पलेस जाले कित्याक जाल्यार आमकांय आन्सर दितो कोण ना. भुरगीं तेंगे प्रॉब्लम आमकां जाता आनी आम सरांको घाल्यार सर म्हणटा आमकां कांय आयलें ना जाल्यार आम कोणा दवरपाचें तें आमकांय कांय सांगपाक शकनाय. सर, आमी पळोवपाक गेल्यार बीच हॉलीबॉल जी गेम आसा ती जातली म्हणून सांगला. पूण जी रेगुलर जे प्लेयर्स आसा तांची खंय तरी ही जी गेम आसा ती ड्रॉप केल्या. ताचे बद्दल तुमकां कितें सांगता? ना, आतां बीच व्हॉलीबॉल जाल्यार सी आतां बीच व्हॉलीबॉल ओके मेडल प्रॉस्पेक्ट्स आहा. बट बीच व्हॉलीबॉल हे रेगुलर व्हॉलीबॉल जाता. एनी इव्हेंट यू सी फ्रॉम रेगुलर वेदर इट इज फुटबॉल व्हॉलीबॉल कित्याक जात्री मागीर बीच हें कॉमेस जाला. So the more stress would have been on regular volleyball than beach volleyball. I'm not saying तेंकां घेचनी अशें म्हणून, but why not regular volleyball? They also deserve the place because they also practice. They must तुगेलें beach volleyball आमच्या कुच्या चड practice केला means much earlier. But why not regular and why only beach? I know because medal prospects आहे ते बरे. बट यू कॅनॉट डिस्क्रिमिनेट. ही मेडल हाडपा नाय ते मेडल हाडले ते जावपा जायना. नॅशनल गेम्सा खातीर हॉलीबॉल गेम सिलेक्ट जाल्ली तेन्ना कशें दिसतालें? तेन्ना आमी खूब खुशी आहली कित्याक आतां नॅशनल गेम्साक आमकां कितें परत चान्स मेळना न्हू खेळपाक. खंय तरी गोंयान जाता आमकां चान्स मेळटालो खेळपाक म्हणून आमी खूब उमेदी आहली. पयलीं आमचे खूब असोसिएशनाचे जालेले पूण मागीर आमकां अशें फायनल जालें की आमी सिलेक्ट जाली, आमची टीम जाल्या म्हणून आमी खूब सारकी रेडी आसली. पूण आतां ही न्यूज येयल्या बरोबर आमचे आमी खूब डिसअपॉयंट जाल्लेली आसा. फर्स्ट म्हणल्यार आमी सगळीं जाणां इतकी खूश आसलेली की आमकां हो चान्स मेळ्ळा म्हणून. आनी आमी इतले प्रॅक्टीस केलेले की थोड्यांनी आपले कॉलेजीस मिस केला, आमी थोड्यांनी कामां सोडली बिकॉज आमी प्रायवेटान कामाक आसताली आनी आमकां मागीर हाफ डे आनी प्रॅक्टीसीस मॅनेज जायना आसली. सो कामार सांगलें की तुमी हाफ डे करता जाल्यार तुमी येयनाकात म्हणून. सो आमी नॅशनल गेम्साक लागून आमी काम सोडलें. काम सोडून आमी हांगा प्रॅक्टीस करता आनी आतां आफ्टर ऑल एवरीथींग आमकां कळटा की गेमूच ड्रॉप जाता म्हणून, जे की सारकें न्हू प्लेयर्सां खातीर. सो गव्हर्मेंटान मातशें कितें तरी करपाक जाय. ट्राय करता ना न्हू ट्राय करता पूण मातशें कितें तरी फेडरेशनाचें जाता पूण प्लेयर्सांनी सफर करपाक जायना न्हू तेका लागून. सो गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की कितें तरी करात आनी चान्स दियात भुरग्यांक, नाजाल्यार अशीं सगळीं जाणां डिमोटिवेट जायत रावतलीं.
नॅशनल गेम्सा खातीर तुमची टीम सिलेक्ट जाल्ली आनी आतां खंय तरी आयकुपाक येता की व्हॉलीबॉल जी गेम आसा ती खंय तरी सरकारान म्हणजे ड्रॉप केला अशें आयकुपाक येता. कितलो होप आसा जातली म्हणून? होप तरी खबर ना अजून, कॉज आमचे 50-50 ना, लायक ती एक्चुली म्हणटा 90 आनी 10 आसा, जावची ना ती 90 आनी जातली ती 10 म्हणून. सो ऑलरेडी होप्स डावन आसा खूब, तरी खंय तरी एक होप आसा, कॉज आजून मेरेन रिटर्न काय येवंक ना. आनी मेन कितें आमकां कितें वायट दिसता, फर्स्ट टायम आमी अशें रिप्रेजेंट करता गोवा स्टेटी खातीर आनी आमी इतली मेहनतूय केला. आमीच न्हू, आमच्या कोचिजांनी इतली मेहनत केला आमच्या खातीर. ती आनी हांगा लागीं बीन रावना, ती मडगांवच्यान हांगा येता, थोडी लोक मांद्रेच्यान येता, ती कितले पयस आसा. तेंचे एफर्ट्स पळोवंक जाय. फेडरेशनाचे झगडी खातीर भुरग्यांचे हे जावंक जायना, सफरींग जावंक जायना. सो तुमी फेडरेशन कितें तुमी खेळची ना, आमी हांगासर आमचे स्वेट घातला, ब्लड घातला, कितें कितें घातला. सो तेज्या खातीर कितें मातशें तुमी कितें तें सॉर्ट आउट करा तुमचें आसा तें, आनी आमकां चान्स दिया, बिकॉज लास्टाक इट्स आवर फ्यूचर, नॉट देयर फ्यूचर. सो दैट इज़ वाय. प्लेयर्स का फ्यूचर नहीं है फॉर मी. ये लोग नहीं खेलने से वो बात नहीं है. मैं क्या बोल रही हूँ, शी सेड ऑलरेडी पार्टिसिपेशन इज़ द प्राइमरी थिंग. वो इधर का जो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाला टीम पहले अभी आ रहा है, वो लोग सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं. वो लोग देख के गोवा बच्चे लोगों को एक भी मन लगता है कि हम भी प्लेयर बनेंगे. गोवा का फ्यूचर का वॉलीबॉल का थिंग है. मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि अभी सिलेक्शन देने से, अभी करने से हम मेडल मार के बोलेंगे, वो बात नहीं है. अभी जो प्लेयर्स, जो बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे लोग देखता है, जो अच्छी प्लेयर्स को देखता है, उन लोग को लगना चाहिए हम भी वॉलीबॉल खेलना है, फ्यूचर में गोवा को रिप्रेजेंट करना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. ये बात है. अभी ये लोग मोटिवेट करके जो कुछ करेंगे, अभी गोवन वॉलीबॉल का नहीं है ये, जो इंडियन वॉलीबॉल का बोल रही हूँ मैं. अभी वो लोग अलाउ करने से फ्यूचर में गोवन प्लेयर्स आने का चांसेस है और इंडिया प्लेयर्स करने का भी चांसेस है. मैं वही बोलती हूँ. व्हेरी सॅड न्यूज की अचानक आमकां हें जालें की सडनली आयकोंक येयलें की वॉलीबॉल ड्रॉप केली म्हणून. पूण आतां हेज्यान पयलीं आमी भरपूर पयलीं मातशी 28 ऑगस्ट आमी प्रॅक्टीस स्टार्ट केल्ली. हय, ऑलमोस्ट 2 म्हयने. पूण अचानक हो न्यूज आयकून मातशें फ्रस्ट्रेशन जालें. भुरग्यांनी आशा सोडली की हें सडनली ड्रॉप केली म्हणून वॉलीबॉल. आतां भुरगीं नेटान सारकी प्रॅक्टीस करतना आमकां दिश्टी पडटा. आतां अजुनूय भुरग्यांक होप आसा की आमची गेम जातली म्हणून? पळय, होप सोडूंक ना. सद्या पयलीं प्रॅक्टीस करता की आमकां हाय ऑथॉरिटीज साठी लेटर येवना कसलें रिटर्न लेटर की ड्रॉप केला म्हणून. हें आतां पेपरार पब्लीश जालां. हय, पूण जेन्ना इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेळलें तेन्नाच आमी स्टॉप करतले. आतां स्टॉप करूंक रिटर्न रिटर्न येयले तेन्नाच आमी स्टॉप करतले. आमकां कंटिन्यू दवर सांगला प्रॅक्टीस. एक गोंयचे बेस्ट 12 काडलेले आसा हांगा आनी आमी जाले 2 म्हयने प्रॅक्टीस करता हांगा. सो आमच्या कोचेसांनी खूब एफर्ट घातले आमची बरी गेम इम्प्रूव करपाक. म्हटल्यार आमचे डिफेन्स, स्मॅशींग भितर खूब इम्प्रूवमेंट आमचे जाले. गेम खेळपाक आमी सारके एक्सायटेड आसले. पूण लास्ट मोमेंटाक अशें ड्रॉप करप म्हटल्यार आमकां खंय तरी वायट दिसता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की गेम मातशी दवरची नॅशनल गेम्सान. सो आमकां खंय तरी पार्टिसिपेट जावपाक चान्स गावतलो. म्हाका सांग की कितले होप आसा ही गेम जावपा खातीर? अजून हा 25-30% म्हाज्या दिसून आसा आनी जावंक शकता. सांगलो जसं गव्हर्मेंटाचेर आहा ते लास्ट पळोवया कशें तें. आमकां एक 20% आमकां 100% सुद्दां जाल्यार आमी हॅप्पी आहा खूब. कित्याक आमकां 100% जावकूच जाय ही गेम. तुमचे 100% तुमी दिवपाक रेडी आसा. कित्याक 2 म्हयने जवळ 2 म्हयने जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करता. 100% ग्रावंडारूच दिता. आतां आमी क्रावडाक फुडें दिवपाक सोदतात. तो जर चान्स आमकां मेळना जाल्यार एक खंय तरी वायट दिसता आमकां. तुमकां कशें दिसता की तुमी नॅशनल गेम्सा खातीर व्हॉलीबॉल जी टीम आसा तेतून तुमी सिलेक्ट जाले, कशें दिसता? पयली वच म्हळ्यार बरें दिसता आनी आमच्या थिंगाला हांव पयलो म्हणजे बार्देस तालुक्यान हांव रिप्रेजेंट केलो आनी फर्स्ट ट्रायलाक म्हाजो फर्स्ट ट्रायलो आनी फर्स्ट ट्रायल क्लियर केलो. बरें दिसता. पण एंड टायमार ड्रॉप म्हणून मातशें वायट दिसलें. पण आमकां एक चान्स कहो जाय आसलो.
खऱ्यांनीच जर आमी पळयत जाल्यार भुरग्यांची सारकी नेटान प्रॅक्टीस आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खऱ्यांनीच भुरगीं इतली सारकी नेटान प्रॅक्टीस करता की थोड्या भुरग्यांनी आपलो जो जॉब आसा तो सुद्दां सोडला. कारण म्हटल्यार आमी फर्स्ट टायम गोंयान नॅशनल गेम्स जाता आनी आमी फर्स्ट टायम रिप्रेझेंट जातली नॅशनल गेम्सा खातीर. तांच्यांनी इतले प्रयत्न केल्या रात दीस जशें तेंच्या कोचान सांगलें तशें रात दीस भुरगीं ही सारकी प्रॅक्टीस करीत आसता आनी तांकां ह्या गेमी खातीर खऱ्यांनीच खेळपाक जाय. ही जी नॅशनल गेम्सा खातीर जी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी जी मेळ्ळा ती तांकां सारकी म्हणजे आमी ही गेम जिखूनच दाखयतली अशी तेंची प्रॅक्टीस आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी खऱ्यांनीच सरकारान हाचेर चिंतपाक जाय कारण भुरगीं फाटले 2 म्हयने जाले ह्या व्हॉलीबॉल जी आसा ती प्रॅक्टीस करीत आसा आनी आमी खंय तरी आतां नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक त्यांची गेम आशिल्ली आनी अशें आयकुपाक येता की व्हॉलीबॉल गेम आसा ती ड्रॉप जाल्या ताच्या कारणान सगळीं भुरगीं जी आसा ती निराश जाल्या आनी तेंची समज जर निराशा जी आसा ती पयस करतले जाल्यार सरकारूच करपाक शकता अशें भुरग्यांनी आमचे कडेन आतां उलयतना सांगलें. जाल्यार तांची सरकारा कडेन एक मागणी आसा ती म्हटल्यार समज जर ही गेम जावंक ना जाल्यार फुडली जी पिढी आसतली ती खंय तरी निराश जातली जाल्यार सगळ्या ह्या भुरग्यांच्या प्रॅक्टिसेचेर आनी भुरग्यांचेर लक्ष दिवन सरकारान खंय तरी ही जी गेम आसा ती हाडपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर.